आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. लॅपटॉप दिले म्हूण जायना. सरकारान गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाची वेवस्था करपाक जाय म्हूण दाबोळेचो आमदार माविन गुदेनो उलयलो. मुरगांव तालुक्यांतल्या सुमार 16,000 भुरग्यांक लॅपटॉप वाटले. Merely giving a laptop will not help. While you are going to help improve the skills of the students, while you are going to have so many people highly qualified passing out in Goa, what are you doing to retain them in Goa? बाळी केपेच्या आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्थेच्यो 2 शाखा उक्त्यो जावपाच्यो आसात. तिस्क दाबाळ आनी सांग्यार अश्यो 2 शाखा उक्त्यो करतले म्हूण संस्थेचो चेअरमॅन प्रकाश वेळीपान मिडियाक सांगले. 8 तारखेक मोडली तिस्क दाबाळ हांगा सकाळचे 10 वरांचेर सत्यनारायणाची पुजा, दनपारची महाप्रसाद आणि 4 वरांचे मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटनाचो कार्यक्रम आमी दवरलो आसा. तसेच 10 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या सांगे पोलीस स्टेशनाच्या जवळ नवीन शाखा आमची सुरू आसतली. ही शेतकी विभागाची आमची 11वी शाखा आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10 परस चड गोलांचे चान्स मेळून सुद्दां स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान रॉयल वांगडो कडेन आय लीग मॅच निमणे ड्रॉ केली. मंगळारा फातोड्ड्या जाल्ल्या ह्या मॅचीत स्पोर्टिंगाच्या फॉर्डाक रॉयल वांगडोच्या गोलकिपराक बीट करपाक जमलें ना. 1-2 फावटी तांचे शॉट गोल पोस्टराचेरूय बसले. ह्या सिजनात स्पोर्टिंग अजून एकूय मॅच जिखूंक ना. आय लीगांत स्पोर्टिंग सध्या निमण्या सुवातेर आसात. Sporting Club de Goa, they have a lot to fight for in this remaining matches of the Hero I League. Currently rooted at the bottom of the points table, and they will desperately want 3 points. Club de Goa, normally the home side, which would play in orange, but today perhaps just looking for a change of luck. They do need that change in fortunes. Seems to serve up some entertainment because both like to play attacking football, and this could be the first chance perhaps. Odafa looking to turn, weave his way in, has found a ball through, shouts for a penalty, but nothing given. Been one of the poorest. 2 in the last game. This time a long range shot, but straight at Ravi Kumar. Kajitan slipping this one through, and Anthony Wolf lucky because Nikhil Bernard might not have on another day missed out on that. Excellent work from Loveday though. This was another one, high ball for Miguel Garcia. Is it difficult from your experience for a defender sometimes to finish those off because they are not naturally strikers? So that taking on the defense, cutting inside, chance here for Mahmood. Oh, stable. So it's certainly not over yet, this Hero I League. However, this match is not over yet. Off the crossbar, Sandesh Jingan. राष्ट्रीय पांवड्यार पॉवर लिफ्टिंगात गोल्ड मेडल जिखिल्ल्या लवू गोवेकारान गोंयच्या सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग संघटनेचेर आरोप केल्ले. ह्या आरोपांत कांयच तथ्य ना म्हूण संघटनेचो अधिकारी आनी आंतरराष्ट्रीय पॉवर लिफ्टर प्रिन्स परेरा आनी प्रसाद नायक म्हणटा. गोंयचे पॉवर लिफ्टर वयर सरतात हें पंजाबातल्या सर्तींतली कामगिरी पळयल्यार कळटा. हातूंतल्यान सुपर बॉडी संघटनेचो वावर दिसता म्हूण अधिकारी मिडिया कडेन उलयले. गोयच्या सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग संघटनेचे अधिकारी आणि राष्ट्रीय पावंड्यार बरी कामगिरी केल्ल्या गोयच्या टीमीचे मंगळारा फोटो सेशन जाले. या टीमीत लवू गोवेकरूय आसा. हालींच ताणें संघटनेच्या कारभाराबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्ले. लवून केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना अशी संघटनेचे अधिकारी आणि कोच प्रिन्स परेरा आणि सचिव प्रसाद नाईक म्हणतात. I would just like to make clear the first allegation of his about the train tickets. जे ताणें म्हणला ते तो टॉलिटिको न्हिदोन येयला तो. जेन्ना आमी पंजाब सावन रिटर्न येतना आमची तिकेट कन्फर्म जावूं ना. लास्ट मिनटार आमकां RSC तिकेट मेळ्ळे. तिकेट म्हज्या हातीन आसात. हे सगळे ओरिजिनल तिकेट्स सगळे TCK सीट नंबर दिला हे तिकेटीचेर. सगळे तिकेटीचेर RSC तिकेट आहले. सो अप टील कोटा जंक्शन, that is while we are back to Mumbai, the tickets were on RSC. When we returned back at Mumbai at Dadar station, this Lavu Govekar along with Gaurish and Bharat and Saurav, these 4 players got off at the station on the train without informing us. They didn't stay in the accommodation which we have provided by the organizer. They made their own accommodation outside the venue. This was not permitted. Association सांगितले तुम्ही करप ना accommodation. You have to stay with the team. Despite of that, they went outside and they made their own accommodation. गोंया म्हणटे स्पोर्ट्साची सारकी वाट लागल्या आनी हांव म्हणटा की गव्हर्मेंट वाट लायना. आमची प्लेयरू गोंयकाराची मागताय. हिंग सारकी प्रॉब्लेम जाला प्लेयरांची. समज प्लेयर बरे भाशेन असले टीम घेवन सारकी दुसरी स्टेट्स जेन्ना वयताय कॉम्पिटिशनाक ते कसले कंडिशन ते रावपाक रेडी आसताय. आणि एक ताणें एलिगेशन केल्लें आसा की
एसोसिएशन हॅज टेकन 500 फॉर रिन्युअल. जेन्ना तो पार्टिसिपेट करता खंयचे एक फेडरेशनाक, फेडरेशन डज अ मेंबरशीप ऑफ द प्लेयर एंड दॅट मेंबरशीप इज फॉर 2 years. 2 years जाले म्हणटा तेणें रिन्यू करची पडटा. सो 500 he has to pay. प्रुडंटा खातीर सावयर डायस. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.